म्हापशा पालिकेचे नवे वॉर्ड जाल्ल्यान सगळे जाग्यार घालपाक घरांक नंबर दिवपाचें थारला। प्रक्रिया बेगीनच सुरू जातली म्हण नगराध्यक्ष उलयला। दुसरे वटेन सगळ्या धर्माच्या लोकांक आनी धर्म मानिनाशिल्ल्या लोकांक म्हण कुचेले 20,000 चौखण मीटर जमीन सोदल्या। जमीन घेवंक खंय फॉर्मालिटी सुरू केल्यात। मंडळाच्या बसकेत निर्णय जाले। 15 चे 20 वॉर्ड जातकूच जी आमची फाटली म्युनिसिपल इलेक्शनच्या टायमार डेप्युटी कलेक्टरान वॉर्ड वायज प्रत्येक वॉर्डान खंयची घरां तेजी लिस्ट केल्ली आसा फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेरिंग द इलेक्ट्रल रोल फॉर द म्युनिसिपल इलेक्शन्स इन ऑक्टोबर 2015 तेंच्यांनी प्रत्येक वॉर्ड नंबर 1 दीज आर द हाऊसेस ते हाऊस नंबर स्पेसिफाय केला। त्या प्रमाणे त्या घरांतले जे वोटर आसा ते त्या वॉर्डा खातीर त्या रोलाचेर तेंची नांवां येयल्ली। आतां ती जी तो जो डेटा आसा तो आमी एडॉप्ट करून ती घरां त्या वॉर्डान आमी घालपाक जाय फॉर द सेक ऑफ आवर एसेसमेंट ऑफ हाऊस टॅक्स ऑर अदर रिकॉर्ड। ती एक्सरसायज आमी आतां हातीन घेतले। तितून खुबश्यो गोश्टी जाग्यार पडटल्यो। आतां कितें जालां, पयलींच्या आतां जो नवो वॉर्ड जो क्रिएट जाला तितून पयलींच्या 2-3 वॉर्डांतली घरां थंय येयल्ली आसा। सो यू हॅव टू रॅशनलायज दॅट अँड ब्रिंग दॅम अंडर वन कंपार्टमेंट। कुचेली 20,000 स्क्वेअर मीटर लँड एक्वायर करपाचे प्रोसिडींग्स PDN चालू केल्ले। तितून तो श्रीपाद नायक म्हणून दिसलो जो टेनंट आहा ताणें ताका चॅलेंज केला। सो आमच्या म्हापशाच्या ODPन 20,000 स्क्वेअर मीटर कुचेली भागान दाखयल्लो आसा आनी त्याचे एक्विजिशन प्रोसेसूय चालू आसा वेर लँड वील बी प्रोवायडेड टू पीपल ऑफ ऑल रिलिजन्स एज वेल एज दोज हू डोंट प्रॅक्टीस एनी रिलिजन। सो दॅट प्रोसेस इज ऑलरेडी ऑन। म्हापशांतल्या आप मजत गटां खातीर सामानाच्या प्रदर्शनाक म्हूण नुस्त्या मार्केटान 2nd फ्लोराचेर जागो दिवपाचें पालिकेन थारायला। फिश मार्केटच्या वयर 2nd फ्लोरचे बांदकाम सुडा मार्फत चालू आसा। 1st फ्लोर चिकन आनी मीट स्टॉल्स आसा, त्याच्या वयर 2nd फ्लोराचेर एक आमी हॉल बांदपाचें ठरयल्लें आनी तितून आमी हे जे सिटी लायव्हलीहूड सेंटर थंय आमी स्थापन करतले आनी तितून जे महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ज्यो म्हापशांतल्यो महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तेंच्या कडसून आमी तेंचो रिक्वेस्ट घेतले आनी ती रिक्वायरमेंट आसा त्या प्रमाणे तितून तांकां आमी तेंचे जे प्रोडक्ट्स आसा महिला सेल्फ हेल्प ग्रूपचे ते तांकां थंय डिस्प्ले करून तेंची विक्री करच्या खातीर एक विक्री केंद्र कशें। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। म्हापशा बाजारांतल्यो पोर्तुगेज काळांतल्यो लायटीच्यो वायरी बेगोबेग बदलच्यो म्हण बाजारकार मागतात। नगरपालिका भाडें घेता मात जाय त्यो गजाली दिवंक जमना म्हण बाजारकार पालिकेच्या नांवान बोवाळ मारतात। 7 म्हयन्या फाटीं मार्केटांत उजो लागले उपरांत मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री म्हापशा मार्केटांत सगळ्यो वायरी बदलात म्हण अधिकाऱ्यांक नेटान सांगून गेल्ले। दोगांयच्यो शिटकावण्यो खंयचे खंय काय ना। 7 म्हयन्या फाटीं म्हापशा मार्केटान उजो लागिल्लो आनी तेन्ना मुख्यमंत्री आनी थंयचो आमदार उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस म्हापशा मार्केटान येवन मार नेटान अधिकाऱ्यांक वायरी बदलात म्हूण सांगून गेल्ले। अजून मेरेन म्हापशा मार्केटांतल्यो पोर्तुगीज तेंपावयल्यो वायरी काय बदलनात। सगळे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स बाजारातली खास करून चेक आमचे नाही अंडरग्राउंड फुडें करूया ही तुका गजाल सांगता ती अंडरग्राउंड करी पर्यंत। शुक्रारा राती म्हापशा मार्केटान कितें जालें तें पळयात। पावसाक जेमतेम 8-10 दीस उरल्या आनी म्हापशा मार्केटान ही परिस्थिती। बाजारकार म्हणटा बरें वायट घडचे पयलीं उपाय करात। आता दिसाचो पेटलो म्हणजे आमी आसतना पेटलो ते डिफरंट। आता रातचो पेटलो तूं कोण कांयच करूं शकना। तुमकां अशी लॉस बी कितें जालें? ना आमकां व्हडलें लॉस काय ना, म्हणजे केबलूच लॉस आहे। संबंध म्हापसा म्युनिसिपालिटीन जे आउटडेटेड वायरी आहा पुर्तुगीज कालीन त्यो सगळ्यो रिप्लेस करच्यो आनी आमकां सकाळची दीस दाखोवची। तेंचें काम न्हू इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान। आतां म्युनिसिपालिटी आमचे भाडें घेता, सगळें घेता। पयलीं म्युनिसिपालिटी सगळ्याक कलरिंग करताली, ते प्रत्येक वर्सान वर्स कलर मारतात, ते कलर बिलर कांय मारिना। एटलीस्ट म्युनिसिपालिटीन कितें तरी काम करपाक जाय। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। फातोड्ड्या परत परत लायट वता। रातची वरांची वरां लायट नासता। कालोरान लोकांचे हाल।
तिडकल्ल्या लोकांनी मडगांवां लायटीच्या खात्याच्या इंजिनियराक घेराव घालो. बरोबर फातोड्डेचो आमदारय आशिल्लो. इंजिनियर म्हणटा लायट उठसूट वता अशें ना, मात लायट वता ताका खंय कितें तरी उपाय करतले. फक्त फातोड्ड्या परत परत लायट वता. शुक्रारा मध्यानराती 2 मेरेन लायट नाशिल्ली. लोक म्हणटात लायटीची कटकट नित्याचीच. लोकांनी खात्याच्या इंजिनियराक घेराव घालून उजरायलो. Stadium area, Chandrawado, Dongarwado, particularly this full belt, since last 1 month, there is a total power failure, particularly during nights. When we contact AE, JE, they give some flimsy reasons. Nobody is there to answer. Odd times of the night, 2 o'clock. Last night, I think the power supply was not getting till about 2. People are suffering. The heat is unbearable. And now we have come to the electricity department. They don't have proper answers to give. So we're kind of fed up. When are we going to get our issues all solved? We need to know this. My suspicion is that the department and the government is using this to discredit a proactive opposition MLA. आणि अशें जर जायत गेलें जाल्यार तुमी फायनली सरकाराच्या हातान खेळणी. आज तुमकां आमी वॉर्निंग दिल्ली आहा. आमकां दिसता की आमच्या लोकांची लायट इंडस्ट्री खातीर डायवर्ट जाता वो आनी कितें तरी आमचेर अन्याय जाता. हांचें कर्तव्य जाता की आमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय दिवची. तो आमचेर फावोर कोण करना. तो आमी गव्हर्मेंटाक वॉर्न करता. ही पयली फावट अजून मेरेन पावस पसून येवंक ना. सपोज पडतें जर हें अशें जालें जाल्यार वी वील अटॅक द वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट. We will shut down electricity to the industry because this industry in any case is not employing goals. Number 2, people of Fatodda will go and gherav the minister for power, Milind Naik, in his house in Vasco. ट्रान्सफॉर्मर खंय सारको नाशिल्ल्यान लायट गेल्ली. तांकां फातोर्डा खंय काल सप्लाय नाशिल्ली. ताका लागून तेणें आमकां म्हणटा ते एवरी टायम फातोर्डाच आमी सप्लाय काडटा म्हणून. थोडे एक्चुली ना काल कितें तरी एक ट्रान्सफॉर्मरा लायनीचो प्रॉब्लेम जालो. ताका लागून तांकां थोडे कडेन ते फिडर बंद करचे पडले. कित्याक लायनी एक लायन आमची कंडक्टर स्नॅप जालो. कंटिन्युअस ना ते. कंटिन्युअस म्हणजे कितें जालें ते वेळना थंय मातसो तेंचो प्रॉब्लेम आशिल्लो. तेणें तांकां लोड घेनाका म्हणलो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक विराम.